कुट्टाळेच्या सरपंचपदार अंजेला मिस्किता फुर्तादो हिची निवड जाल्या। शेनवारा जाल्ल्या वेंचणुकेत फुर्तादो हिणे आदली सरपंच सेनिया पेरेरा हिचो 4 मतांनी पराभव केलो। आरडेक्स खातीर कुट्टाळेच्यान प्रसाद नायक। देव बरें कर म्हणटा आनी हांव सगळे म्हजे मेंबरांक कॉन्फिडंट घेवन जे म्हाका सपोर्ट केला वा ना सपोर्ट केला तांकां घेवन हांव तुजें सगळें काम करतलो गांवची लोकांक घेवन। My victory because there were so much of forces which were against us, including MLAs, I don't want to name them, and so many of them. First, I would like to give credit to my members who are there with me because पयशांक व्हडलो फोर्स आहलो मुगे मेंबरां हाडल्यान पूण मेंबरान दाखयलें आमकां पयशांक गरज ना पूण आमकां एक स्ट्रॉंग बॉडी जाय म्हणून काम करपा आमगे गांवच्या लोकांचें जें काम सरपंच करतालें ते भाशेन आमकां काम करपा नाका म्हणून आमच्या बॉडीन दाखोवन दिलें कित्याक भरपूर पयशे मूव जाताले मुगे मेंबरां व्हरपाक कोणेंच केअर केलो ना पयशा सगळीं आमी युनायटेडली रावले आनी तेच भाशेन म्हाका सांगूंक जाय की लास्ट 8 तारीख जें इलेक्शन डिफर जालोलें हें आमगेलें प्रिसायडींग ऑफिसरान मुद्दम केलोलें मे बी बिकॉज ऑफ द प्रेशर ऑन देम कित्याक एक प्रिसायडींग ऑफिसर येयना जाल्यार इट इज रिटन ऑन द नोटीस वीच वॉज सर्व टू अस की सेकंड आहा तेणें येवपा जाय म्हणून दुसरो येवना आनी तिसरो येवना वेन वी वेंट टू डीएमए टू रिमूव द नोटीस ती म्हणपा लागली इलेक्शन कित्याक कॅन्सील जालोलें हांव पण सायन करपा शकना आपणाक पयलीं कळपा जाय इलेक्शन कित्याक कॅन्सील जालो तें मॅडम म्हणलें आतां तुगे गव्हर्मेंट सर्वंटा लागून तूं आमकां सफर करता काय म्हण हांवें विचारलें तें म्हजी मिस्टेक कितें आहा तें तूं नोटीस सायन करून आसून दवरपाक तें म्हणटा आपणाक कळपा जाय कितें इलेक्शन कंडक्ट करूं ना एकलो वचना दुसरें कितें वचना दुसरो वचना तिसरें कितें वचना तें आनी ताका लागून वी सफर्ड आनी फायनली द इलेक्शन टूक प्लेस आफ्टर मोर दॅन 80 days